जायना कॅमेरा बंद करपाचा फुटाना तो देता तुम्ही रे का जय सच्चिदानंद मेरे को तू तुझं पाय सांभाळ मासे तुझे काय माझं असं पाय गोवा फॉरवर्ड हॉट मिक्सर जाता हे हॉट मिक्सर जाल्यार ताका खूब वर्सां जाली आमी जाणात कामान केल्लो तो आनी रोड बरो केल्लो आनी आतां ह्या रोडाक आमच्या ह्यो जे गांवच्या हितून आमकां हो रोड जाता पूण एकदम आनंदाची गोश्ट की रोडाक खूब तेंप जालो कोण पळयनासलो आतां जयसाने मनार घेतल्या आनी हो आमचो रोड जाता सगळ्यांक जयसाक आनी तुमी सगळे जमलेल्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी पावसा कडेन मागुया पावसान आमचेर उपकार केल्या पुरो आमचो रोड बरो रावपाक म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा रोड बरो जातलो आमचो विश्वास आनी हेजे बऱ्यान पैकी बरें काम केल्लें आसा म्हणजे रोडाचे जे डिफरन्सिएशन आसलें न्हू हो रोड सारको बरो वायड आसलो पण ताका सारकें सिस्टमॅटीक नासलो हे काम जयेशान 5.5 रोड्सांच्या हितून हे एस्टिमेट आहा हेजो ते घेतलेले आसा ही खुशेची गजाल आसा आनी सदींच हांगा हो पिल्यांचो पाठार आनी सुगोर पाठार हेज्या मदसून हो रस्तो सारको सांगोळडेसून सालिगांवसून कलांगुटाक जॉयन जाता तेन्ना हो सगळ्यान मेन रस्तो कलांगूट डेस्टिनेशनाक जॉयन जावपाक ह्या रस्त्याचें काम हे खूब वर्सां पयलीं जावपाची गरज आसली पण ते आतां आमच्या आमदारांनी हातीन घेतलेलें आसा ते काम हातीन घेतल्या बद्दल आमच्या सगळ्या पेयांच्या वतीनसून तेका चडांत चड देव बरें करूं सगळ्यांक एक चोगम रोडाचे हे मच एवेटेड हॉट मिक्सिंग ऑफ चोगम रोड आता हॉट मिक्सिंग जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आमी फक्त हॉट मिक्सिंग ह्या रोडाचेर करूंक ना पण हो रोड सारको फामाद आसलो म्हणजे वायट हेका लागून तो म्हणजे कोणी हांगासरल्यान वयताना चोगम रोडाचेर कितले खड्डे आसा जेन्ना म्हटले पळय तेन्ना होच एरिया म्हणजे नवताराच्या मदीं बिकॉज ऑफ ड्रेन वॉटर जे उदक आसले पळय ते कितले वतालें आनी ताका ड्रेन्स नासल्यो पण पयलीं आमी कितें केलें ते ड्रेन्स कन्स्ट्रक्ट नव्यो ड्रेन्स कन्स्ट्रक्ट केल्यो रस्त्याच्या मदीं ड्रेन्स आसल्यो पळय त्यो क्लोज करून रस्त्याच्या सायडीक ड्रेन्स कन्स्ट्रक्ट केल्यो आनी त्यो ड्रेन्स कन्स्ट्रक्ट करून आमी नियरली हाफ ऑफ अ फूट प्रत्येक जाग्यार ज्या जाग्यार कमी आसले ते अर्द फूट रस्त्याक ताका सोलींग करून ताका हायवे क्वॉलिटी काम करून ते रस्त्याक हायट दिल्लें आसा आनी अजून सुद्दां हे हॉट मिक्सिंग दीस इज नॉट अ फायनल हॉट मिक्सिंग हे आतां पयलीं PM म्हणटा पळय हे PM ले करता आमी आनी हेजेर वयर फायनल कार्पेट BC जो येतलो तो हेच्या वयर ले जातलो तर देर आर 2 more layers ऑफ हॉट मिक्सिंग वीच विल बी लेड ऑन दीस पर्टिक्युलर रोड आतां ह्या रस्त्याचें काम आतां भाऊ सांगलें तांबान केलेलें इन 80s जेन्ना चोगम येयलेले पळय तेन्ना आनी तेज्या उपरांत मातसो हांगासर ताका टचअप जातालो पण एक्चुअल आतां तेज्या उपरांत खरें जर काम जाता ह्या रस्त्याचें बिकॉज दीस रोड लीड्स टू ट्युरिस्टीक डेस्टिनेशन कलंगुटाक वयता रस्तो आनी दीस गिव्स एन इम्प्रेशन म्हणजे आमी खंयसर वयता खंयच्या डेस्टिनेशनाक वयता पळय ते आनी प्रत्येकाची ही कंप्लेंट आसता तेका लागून हो रस्तो वन ऑफ द बेस्ट क्वॉलिटीज रोड इन गोवा आमी करपाक सोदताले आनी त्या प्रमाणे तेजें काम चालू आसा स्पीड ब्रेकर्स ज्या जाग्यार जाय त्याच जाग्यार आनी अशें करून आमी हो रस्तो कंप्लीट करता बट दीस इज नॉट ऑल फुडें सालिगांव सांगोळडा ज्या जाग्यार रिक्वायर्ड रिटेनिंग वॉल ज्या रिक्वायर्ड ड्रेनेजीस क्रॉस ड्रेनेजीस हे सगळे कन्स्ट्रक्ट करपाचें काम चालू केलेलें आसा हेच्या फुडें वचून
म्हाका दिसता की देर नीड्स टू बी अ डेडिकेटेड रोड फॉर कलंगूट डेस्टिनेशन. हो रोड वील नॉट केटर फॉर टू लॉंग. हो आमी जशें ते पळयता रहदारी इतली वाडलेली आसा आनी मदल्या आमचे सगळे ऑल्दो एक्वायर्ड रोड पण सायडीक पोर्चुगीज हावजीस आसा, एन्सेस्ट्रल हावजीस आसा, हेरिटेज घरां आसा कोणाची. दोज हावजीस वी डोंट वॉन्ट टू टच. वी वॉन्ट टू कीप द आयडेंटिटी ऑफ सालिगांव लायक हाव इट वॉज बिफोर. वी वॉन्ट टू प्रिजर्व इट फॉर द पॉस्टेरिटी. ताका लागून हांगासरल्यान एक सेपरेट भायरसून पर्वरी बाजारांच्यान जावं आदी कोण म्हणटाले करपाक जाय म्हणून वी वील परस्यू दॅट वन इश्यू. आनी हो रस्त्याक फूल बायपास करून सालिगांव ग्रँड मरड त्या वाटेन करून कलंगूटाक तशें कनेक्ट करून मेळटलें पळय शेतांच्यान with the intervention of all the landowners, the field owners, the comunidad, सगळ्यांक कन्सल्ट करून. बट दिस इज द नेक्स्ट स्टेप. ज्या जाग्यार आमकां बरो वायड रोड विच वील डायरेक्टली गो नॉट डिस्टर्बिंग द सालिगांव विलेज, द सांगोळटा विलेज, द पिलेन विलेज. मेन इशू आसा आमचो की ह्या रोडाचेर कंजेशन बिकॉज ऑफ गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट, बिकॉज ऑफ द सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी. थंयसर सगळे तितले नवे प्रोजेक्ट येता पळय हांगासर पाट इंडस्ट्रियल इस्टेट. हे रहदारी कमी करपाक आनी ताका बायपास रोड खंयच्यान काडपाक एक वयल्याच्यान फ्रॉम पिलेन प्लेटू फाटसून एक रस्तो आदी प्रपोज जाल्लो टू कम टू डावन टू कलंगूट. तो रस्तो जर कनेक्ट करूंक मेळत जाल्यार ह्या कंप्लीट रस्त्याची रहदारी म्हाका दिसता इशू सॉल्व जातलो. आनी त्या हितून आमी आमचें काम चालू आसा. वी आर ट्रायंग टू फायंड अ वे आउट टू ईज ट्रॅफिक ऑन दीस पर्टिक्युलर रोड. बिजनसीस जर रस्तो वायड आसा थोड्या जाग्याचेर पण त्या जाग्याचेर बिजनसीस इतले वाडलेले आसा, लोकांचे धंदे इतले वाडलेले आसा आनी पीपल आर डिपेंडींग ऑन दीस सुपर मार्केट, अदर स्टॉल्स, कॅफे भोसले आसा, नवतारा आसा, ह्या सारखे स्टॉल्स आसा ज्या जाग्यार खुबश्यो गाडयो पार्किंग जाता. तर आमी त्या हितून आमचें काम चलयल्लें आसा. सो माय एश्योरन्स टुडे इज दॅट वी वील टेक अप अ बायपास रोड फॉर कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी विथ द कन्सेंट ऑफ द कलंगूट MLA आनी विथ द कन्सेंट ऑफ पर्वरी MLA. आनी हांकां सगळ्यांक taking everybody on board. They are trying to resolve this one issue. Like ताका लागून हो आमी रातचो स्टार्ट करता. आतां 6:30 जातली पण आमी रस्तो स्टार्ट एक्चुअल रोड वर्क वील बी स्टार्टेड एट 9:30. इतलो लेट आमी 9:30 रस्तो स्टार्ट करतले टील अर्ली इन द मॉर्निंग दीस वर्क वील गो ऑन. म्हणजे आदी पोर्तुगीज काळान थंय रस्ते करताले, लोकांक खबर आसना रस्तो कसो जालो तो. सो युजींग दॅट हांव कॉन्ट्रॅक्टर आमचे जितले आमचे इंजिनियरींग सगळे स्टाफ आसा they will be present here while constructing the road. We will take utmost care की रस्तो बरे क्वालिटीचो जातलो. रातचो जालो तरी we will try to give a good quality.